Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. दसऱ्या दिसा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची मुहूर्त गाठूंक 8 कार्यावळी हजेरी. कार्यावळी बुन्यादी आनी उक्तावणाच्यो. आपलो सरकार कसो परफॉर्म करता आनी आदल्यांनी कशी वाट लायली ताची वळेरी सांगपाचो चान्स सोडलो ना. कोळसो हाताळपी कंपन्यांनी 214 सावन 208 कोटींचो सेस बुडयला. JSW अदानी सारकेल्या कंपन्यांक हे आदी कोणेच खंय नोटीसी काडल्यो ना. परिकार आनी पार्सेकार सरकाराचेरूय नांव नासतना बाण. पयले फावटी ह्या सरकारान तांकां लेटर इश्यू केलें. हेज्या पयलीं केन्ना करूंक नासलें. 2014 वी आर फर्म ऑन इट. मायसेल्फ एंड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर इज हियर. ओके. हाज्या पयलीं अशा पद्दतीन कोणी तांकां लेटरूय घालूंक नासलें. कोणी वी आर फर्म. ओके. वॉट एवर द थिंग कायद्याचे भाशेन वयतले फुडें. ओके. पण आमी पोल करूं सोदता न्हू वाडोवपाक फुडें आनी दादागिरी वाडची ना. कशीच वाडोवपाक दिना. कांय चिंता करूं नाका. फोंडेच्या शेतकी खात्याचे कार्यावळीक मुख्यमंत्र्यान केरी 70 बांदून दवरिल्ल्यो टुरिझम कॉटेजी वयर काडल्यो. टुरिझमचो प्रोजेक्ट तुमी जर केरी केन्ना गेटीर गेले आसत जाल्यार जस्ट जे टोल नाका घेतलो पळय तेजे सायडीन 30,000 स्क्वेअर मिटर जागेन बरे क्वार्टर्स बांदले, रेस्टॉरंट बांदले. खूब मोठो प्रोजेक्ट. वास्तू बांदली, फावंडेशन स्टोन घातलो, कंप्लीट जालो प्रोजेक्ट. उक्तावण जालें. एक दीस सुद्दां टुरिझम डिपार्टमेंटाचो कोणूच थंय वचोंक ना. एक दीस सुद्दां ती वास्तू उपयोगानूच येवंक ना. तिचे दारूय ना, तिच्यो खिडक्योय ना आनी आतां नळय ना. फक्त भिंतीच उब्यो आहा. म्हणजे अशेय प्रकल्प फाटल्या सरकारांनी जे बांदून दवरल्या. बट दीस इज अ विजनरी गव्हर्मेंट अंडर द एबल लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी. पणजे कदंबाचे 40व्या वर्सुकी दिसा ताणें प्लॅनिंग नासतना बांदून घाल्ले बस स्टँड वयर काडले. आमी दर प्रोजेक्ट हाडटा तो विचार करून हाडटा. पयलींच्या सरकारा सारकें न्ही. आयजूय बी पयलींच्या सरकाराचे 3 कदंबा बस स्टँड हे विना वापर पडून आसा. तेंचीच बस वताना थंयसर. म्हणटा कित्याक वचूं काय म्हणून म्हाका दिसता. कोणूच म्हणटा ना. कोण चडोवपूय ना आनी देंवोकूय ना. आरे भाई कदंबा कित्याक ना तेंच्यांनी सांगलें म्हणून बांदलें म्हणटा. आनी द पॉलिटिकल लिडर्स शूड बी द विजनरी. एकदां ब्युरोक्रसीक तें करचें पडटा मागीर. कारण अशा पद्दतीचे जर बस स्टँड बांदले जाल्यार ते बिन कामाचे. आमचें सरकार डिसिजन घेता की बरेच जाण म्हणटा तुमी PPP कित्याक करता काय म्हणटा. आज सरकाराची परिस्थिती जे कोविडाच्या हातूंतल्यान वयता आसतनाचो रेव्हेन्यू कितलो ड्रॉप डावन जालो आनी आमकां जर नवीन प्रकल्प घेतले आसत जाल्यार हय खंय तरी आमकां पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपचेर वचपाक जाय. हाचो अर्थ आमी खंयचीच सरकाराची जागा तांकां लीज दवरपाक दिना किंवा बँकेंतल्यान आमी तांकां मॉर्गेज करपाक दिना. स्कुलांनी फिजिकल क्लासी विशीं सप्तका भितर निर्णय जातलो. रिपोर्ट आयला. मात जाळवणदारां कडेन एकदां उलयतलो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. 10वी-12वेचो निर्णय आदी. फायनल डिसिजन ह्या विकान जातलें. फायलां आहा म्हज्या कडेन. कशें कितें सजेशन एकदां पयलीं तेंच्या कडेन उलोवपाचो उरला हांव. जेंच्यांनी हें घेतला पळय रिव्यू न्ही ताजेर हांव तेंच्या कडेन उलयता ह्या विकान आनी डिसिजन घेता. बट 10वी आनी 12वीचेर कितें तरी निर्णय घेवचो पडटलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.